2025. पयलें वाचप धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 15 वोळ 7 तावन 21 पर्यंत. तवळ व्हड जमातेर जायतो वेळ चर्चा जाल्ल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगूंक लागलो, भावांनो, जुदेव न्हय आशिल्ल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकून आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशाची अंतस्करणां जाणा आशिल्ल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावोंक तांकां नातिल्लें जूं शिसांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत मानता. तितल्यार ती सगळी जमात थंड जाली. बर्नाबास आनी पावलान आपणा मारिफात हेर जातींच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणा आनी असर्या विशयान सांगिल्लें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचें उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावांनो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगतां तें आयका. देवान जुदेव न्हय आशिल्ल्यांची अशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव पाटी येतलों आनी दाविदाचें मोडून पडिल्लें घर हांव परत्यान उबारतलों आनी कोसलून पडिल्लें उबार हांव तें नव्यान बांदतलों. हाचे वरवीं उरिल्ले मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतिल्लो परकी लोक सर्वस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदिमागातावन कळीत केल्ल्यो ह्यो सर्व संगती आतां घडून येश्यो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फायसल अशें, हेर जातींच्या लोकांतावन सोम्यातें परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचे न्ही, तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, वेबिचार सुकयजे आनी गोमटी चिरडून मारिल्ल्याचें वा रगत आशिल्लें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपिनिशी समजोणी दिजे. कित्याक मोयजेचें नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शहरांत परगट जातच आसा. हर एक सब्बाता दिसा सिनेगोगान तें वाचतात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96 1-2a 2b-3 आनी 10. श्लोक. सर्व परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखणा. श्लोक. सर्व परजांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगां मदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर्व परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितूम ताणें थीर केल्या ती बिलकुल हालची ना. सर्व परजांची न्याय निती खाल तो झडती करतलो. श्लोक. सर्व परजांक देवाची विस्मितां गाजया. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता.
सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 15 ओळ 9 तावन 11 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावाजे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत मोगाचो उल्लेख आसा. जेजू थंय बापाचो मोग, आमचे थंय जेजूचो मोग आनी आमचे थंय बापाचो मोग. तुमी म्हज्या मोगांत रावजे म्हणली जेजूची उतरां अर्था बरीत. ताच्या मोगांत आसचें म्हळ्यार ताचो संतोश आमचो करून घेवचो. मोगाचो उगम देव. बापान पुताचो मोग केल्ले बरी जेजून आपल्या पाटलावदारांचो मोग केलो आनी हेंच करूंक तो आमकां सर्वांक उलो दिता. देवान आमचे थंय दाखयलेलो मोग संपूर्ण, पूण आमी देवाचो संपूर्ण तरान मोग करूंक शकना, कित्याक आमचे मनशा सैंब अस्कत. देवाचो संपूर्ण मोग करच्याक आमकां दैवीक मजत गरज. देखून सोमी आमकां पवित्र आत्मो एक मजतदार जावन दिता. तो आमकां देवाचें उतर शिकोवन निरंतर ते आमकां देवाचो उडासाक हाडूंक आनी ताचे दैवीक कृपेन देवाचें उतर जिणयेंत पाळूंक आदार दिता. तर देवाचो मोग अनुभव करया आनी उपादेश पाळून देवा थंय आमचो मोग दाखोवया.